31 ऑक्टोबरा पयलीं मुखेल सचिवान फिश ट्रेडरांची मीटिंग घेवची, नाजाल्यार 1 नोव्हेंबर सावन लोकां खातीर नुस्तें आयात करचें ना म्हूण फिश ट्रेडरांची शिटकावणी. परते बॅन करप, परते चालू करप आनी ती एक दाग लागले आसा आमचे एसोसिएशनाक की आमी असले नुस्तें विकतात, तसले नुस्तें विकतात, भायले हाडटा, भितरले हाडटा, पिड्यार जाल्ले हाडटा, केमिकल केल्ले हाडटा. तो एक दाग खंय ना खंय काडपा खातीर आमी अशें थारायलां की 1 तारखेच्यान नोव्हेंबर 1 तारखेच्यान आमी भायले नुस्तें हाडपाचें बंद करतले. रिक्वेस्ट करता चीफ सेक्रेटरीक, प्लीज कॉल अस फॉर अ मीटिंग on or before 31st of this month to solve all the problems and the misunderstanding between these two. ही स्टेप घेवन हे सोल्युशन करपाक गव्हर्मेंटाक 1 वर पुरो आमचे कडेन एक डिस्कशन करून कशें करपाचें एक जॉयंटली जावपा जाय न्ही. गव्हर्मेंट एक दीस देखून आमकां आपयना. व्हडली व्हडली मिटींग घेतात, कलेक्टर मिनिस्टर येता, TCP मिनिस्टर बसता, हेल्थ मिनिस्टर बसता. अरे तूं आमकांय आपय न्ही. दिस इज रिलेटेड टू होलसेल फिश मार्केट. तूं आमकां कितें आपयना? सगळे डॉक्युमेंट दिले बगर कोणाकूच लोकां खातीर नुस्तें आयात करूंक दिवचें ना. फिश ट्रेडरांक दिल्लो वेळ सोंपला. सगळे डॉक्युमेंट दिले बगर आतां कोणाकूच लोकांक खावपा खातीर नुस्तें आयात करूंक दिवचें ना. सोमारच्यान मडगांव मार्केटात FDAचे अधिकारी नुस्तें तपासूंक वतले म्हूण FDA मंत्री उलयलो. We are not going to allow any truck transportation or traders of fish bringing fish inside the state of Goa without the compliances. आमी स्ट्रिक्टली कित्याक हे केला म्हणून पयर बी सांगले की आमी तांकां टायम दिलो, दे आर नॉट कंप्लायंट. नाव देर इज नो लुकींग बॅक. नाव इट इज ओनली मुवींग फॉरवर्ड. ह्यो तरेचे पॉयंट्स बी कवर अप जावंक जाय जे खंय एंट्री वील बी बॅन्ड फॉर दीस पीपल टू ब्रिंग फिश इन टू द स्टेट ऑफ गोवा. जर 5 स्टार हॉटेलाचे येता न्ही नुस्तें येता, जर 5 स्टार हॉटेलाक जाय, 5 स्टार हॉटेलाक जाय, वी आर रेडी टू कॉपरेट. वी आर रेडी टू बिकॉज वी नो दॅट दिस इज, बट द compliance is a must. There is no question of any kind of relaxation anymore. Told the police that not only the 2 points of Polem and Patradevi but all entry points of Goa need to be monitored by the police. गोंया भायल्यान येवपी ट्रकवाल्यांनी शुक्रार राती पोळे चेक नाक्यार मोठो बोवाळ घालो. नुस्त्याच्या ट्रकांक बंदी घाल्या जाल्यार पयलीं सांगचे आसले, आतां आयल्यार ते ट्रक भितर सोडात म्हूण नुस्तेकारांनी गोंय पुलिसां कडेन वाद घालो. कर्नाटकाचे पुलिसांनी गोंयच्या पुलिसां कडेन वाद घालो. FDAचे वॅलीड लायसन ना जाल्यार ट्रक सोडपाचे ना म्हूण अर्ज आसा म्हूण गोंय पुलिशेन आपलो स्टँड क्लियर केलो. भलायकी खात्यान काडिल्ले परिपत्रका उपरांत पोळ्या चेक नाक्यार पुलिसांनी पुराय बंदोबस्त केल्लो. बोवाळ जातलो म्हूण पयलींच अदमास आशिल्ल्यान सगळी तयारी केल्ली म्हूण पुलीस सुत्रां सांगतात. नुस्तेकारांनी धुमशान घाले ते कर्नाटकाच्या हद्दीत म्हूण गोंय पुलिशेन कोणाचेरूच गुन्हो नोंद केल्लो ना. भलायकी खात्यान सर्क्युलर काडलो खरो, मात शुक्रार राती FDAचो वा भलायकी खात्याचो एकलोय पोळे चेक नाक्यार नाशिल्लो. नुस्त्याची खंयची गाडी सोडपाची खंयची ना, इन्सुलेटेड गाडी म्हणल्यार कितें हें पुलिसांक खबरूच नाशिल्लें. पुलिसांनी सरसकट 20 गाडयो आडोवन धरिल्ल्यो. शेनवारा दनपारा FDAचे लोक पावल्या उपरांत नुस्त्याचे फॅक्टरीत वचपी 7 आनी 4 खाली ट्रक सोडले. बाकीचे 9 ट्रक परत गेले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.